आझादी का अमृत महोत्सवाच्या निमतान लोकांक तिरंगो घरा हाडून घराचेर हुबोवपाक भारत सरकारान हर घर तिरंगा मोहीम आंखल्या। शेनवारा गोंय सरकारान हो उपक्रम चालीक लावन भव्य तिरंगो रॅली घडोवन हाडली। आझादी का अमृत महोत्सव मनोवपा खातीर पणजे तिरंगो रॅली घडोवन हाडली। ह्या रॅलीक मुख्यमंत्री डॉ प्रमोद सावंत, कामगार कल्याण मंत्री आंतासियो बाबूश मोन्सेरात, पर्यटन मंत्री रोहन खंवटे, उद्देजक श्रीनिवास धेंपो, सदानंद शेट तानावडे आनी गोंयचे पुराय नागरिकांनी हातून वांटो घेतलो। पळयात। हांगासर गोंय सरकारान आयोजीत केल्ली, तातूंत वांटे घेवपी गोंय सरकारचे सगळे मंत्री, बाकी उद्योजक, बाकी सगळे भारतीय जनता पार्टीचे अध्यक्ष, असंख्य विद्यार्थी, त्यांचे टीचर्स आणि बाकीचे सगळे देशप्रेमी नागरिक या समेस्त सगळ्यांचे खूप खूप आभार मानता। हर घर तिरंगा आणि आझादी का अमृत महोत्सव 11 तारखेच्यान सुरू जाल्लो हो कार्यक्रम गोंयांत वेगवेगळ्या तालुका प्लेसीसचेर प्रत्येक कडेन प्रभात फेरी आसतली, मशाल मिरवणूक आसतली किंवा तिरंगा रॅलीज आसतल्यो। हाच्या व्यतिरिक्त गोंय सरकारान आयोजीत केल्ली वेगवेगळी कॉम्पिटिशन्स खूप व्हडा संख्येत गोंयांतले समेस्त नागरीक वांटो घेत आसा आणि म्हाका खात्री आसा की हे सगळे कार्यक्रम खूप मोठ्या प्रमाणात यशस्वी जातले। आयज अशाच पद्दतीची रॅली मडगांव हांगासर जाल्ली आसा, त्या खातीर उरलेले 14 तारीख आणि 15 तारीख ह्याय 2 दिसाचे कार्यक्रम आणि फुडें वर्सभर जावपी आझादी का महोत्सव ह्या निमित्तान जावपी कार्यक्रम हाकाय बी खूप मोठ्या प्रमाणात गोंयचे समेस्त नागरीक सहभागी जातले हाची आशा व्यक्त करता आणि माननीय मोदीजीचे विजन आझादी का अमृत महोत्सव यशस्वी करप आणि आयची ही तरणाटी पिढी जेन्ना आझादी का गोल्डन महोत्सव साजरे करतले तेन्ना ते ह्या देशाचे जबाबदार नागरीक ह्या नात्यान वेगवेगळ्या क्षेत्रांत आपलो ठसो उमटयतले हाची म्हाका खात्री आसा। माननीय मोदीजीचे स्वप्न नव भारत निर्माण करता आसतना, आत्मनिर्भर भारत निर्माण करता आसतना स्वयंपूर्ण गोंय ही संकल्पना गोंयांतले सगळे नागरीक राबयतले। आयची जी भुरगीं आसा ती फाल्यांची आमची पिढी आनी तांकां फुडें समज वी नीड टू गेट देम स्ट्रेंथन द रूट्स ऑफ द कंट्री जाल्यार वी नीड टू एन्श्योर दॅट वी इनकल्केट दी सेन्स ऑफ पेट्रियोटिझम इन देम, क्रिएट अ सेन्स ऑफ अवेरनेस ते आमच्या लोकांनी फ्रिडम फायटर्स आनी तांच्यांनी जे सॅक्रिफायसीस केल्यात तांकां इंडिपेंडन्स दिला ताच्या खातीर आनी आयच्या दिसाक तुमकां सगळ्यांक ह्या अवसराचेर वेलकम करता आनी मागीर जोड उजरास सोंपयता। तशेंच आझादी का अमृत महोत्सवाच्या निमतान पणजेच्या रोजरी स्कुलाच्या माणकुल्ल्या भुरग्यांनी लेगीत तिरंगो यात्रा घडोवन हाडली। पळयात। Wishing you all a very happy Independence Day. I'm a proud Indian. We are from the Rosary School. We are celebrating Independence Day today to tell the children the importance of this Independence Day struggle. How we got freedom from the British with the help of all the freedom fighters who have sacrificed their lives for this country. The children should know and should be aware of all this. Independence Day is very good for today's youth as they have the ability to change the nation. We, the citizens of India, need to celebrate this Independence Day with great pomp and show to show our solidarity to this country. गोवा 365 खातीर पणजेच्यान विलियम रॉड्रिक्स।